हरे कृष्ण हाजी हांव तुमकां 9ನೇ स्कंदातुलेन अंबरीश महाराजाले काणी सांगच्याक इश्ट पडवता। मनुले नातू एकलो आसता, तागेलें नांव नाभागू म्हणून। नाभागाले पुत्ताल नांव अंबरीश महाराजू म्हणून। अंबरीश महाराजू हे सगळे पृथ्वीचे राय जल्लर समेत तक्का हे भौतिक संपत्तू नश्वर म्हणून गोत असता। तकाची तो केदनाय तागेले इंद्रिय आणि मन कृष्णाले सेवेंतू उपयोग करता असता। एक दिवसू वृंदावनांतू तो एकादशी व्रत करता असता। द्वादशी दिवसू दुर्वासा मुनी तागेले अरमनेक येता। तेदना अंबरीश महाराजू दुर्वासा मुनीक मस्त आदरान तक्का स्वागत कोन घेनू तक्का सांगता, तुम्ही आजी आमगेले घरांतू प्रसाद ग्रहण करका म्हूण सांगता। तेदना दुर्वासा मुनी वपता आनी तो न्हांवची खातीर यमुना नदीक वता। सुमार समय जल्लर समेत दुर्वासा मुनी वापसू येना। तेदना अंबरीश महाराजू स्वल्प उद्दा पिवन घेनू एकादशी व्रत पारण करता। स्वल्प वेळा नंतर दुर्वासा मुनी न्हंयतुल्यान वापस येता। तक्का अंबरीश महाराजान हे उद्दा पिल्लाल आयकून कोप येता। तेदना अंबरीश महाराजाक मारची खातीर तो एक राक्षसाक सृष्टी करता। तेदना अंबरीश महाराजू कृष्णाले उडगासू काडता असता। तानि सर्वाणि संयम्य युक्ता आसीत मत्परः वसेहि यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठितः। कोण तागेले इंद्रिय संपूर्ण हतोटींतू दवरून घेनू तागेले प्रज्ञे कृष्णाले पादावैरी फिक्स करता, तक्का तागेल बुद्धी स्थिर असता म्हणून भगवद्गीतेंतू कृष्णान अर्जुनाक सांगला। तशीची अंबरीश महाराजू हांगा कृष्णाले उडगासू काडता असता। तेदना सुदर्शन चक्र येवन घेनू हे राक्षसाक मान घेनू दुर्वासा मुनीक धावन घेनू तक्का तागेले मक्षी मारची खातीर वता। तेदना दुर्वासा मुनी विंगड विंगड लोकाक वता आनी ब्रह्मलोकाक आनी शिवलोकाक वता आनी ब्रह्मा लगी आनी शिवा लगी मागता म्हाका रक्षण कराची म्हणून। तेदना ब्रह्म आनी शिव सांगताची हे विष्णूले सुदर्शन चक्र आम्ही कसने करूक जायना म्हण घेनू तांणी सांगताची। तेदना दुर्वासा मुनी विष्णू लोकाक वता। विष्णू लगी मागता म्हाका रक्षण तू कोरका म्हण घेनू तागे लगी प्रार्थना करता। तेदना विष्णू सांगता, तूं मिगेले भक्ताक अपराध केला, ताजे निमित्त तूं अंबरीश महाराजा लगी वसून घेनू तागे लगीची तूं क्षमापण मागका म्हण घेनू। तेदना दुर्वासा मुनी अंबरीश महाराजा लगी वता आनी तागे लगी म्हाका क्षमे कोरका म्हण घेनू मागता। तेदना अंबरीश महाराजू दुर्वासा मुनीक क्षम करता। तेदना कृष्ण तागेल सुदर्शन चक्र वापस घेता। आम्ही ह्या काणींतू कसन सिक्केत म्हणरी आम्ही केदनाय कोणाले अपराधू करू नज, कोणाकची कष्ट दिवच्या नज। त्या कृष्णाक केदनाय खुशी जायना। आम्ही केदना अपराध केल्यारी आम्ही कितले शक्तिशाली जल्लर समेत कृष्ण आमकां शिक्षे दिवनू दिता। ताजे निमित्त आम्ही खंयचे अपराध आनी मुख्य जावन घेनू वैष्णव अपराध खंडित करूक नज। अनेक विषयू आम्ही कसन शिकताची म्हणरी अंबरीश महाराजू कृष्णाले केदनाय स्मरण करता आशिल्लो आनी तागेले भक्ती सेवे करता आशिल्लो। तशीची आम्ही समेत आमगेल जीवनांतू आम्ही कृष्णाक केदनाय सदा स्मरण करता आसका आनी तागेले सेवे करता आसका।
हें सांगून हांव आयचे काणी मुक्सिता आस धन्यवाद हरे कृष्ण।